नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर सकाळच्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नीती आयोगाच्या वळेरेंत गोंय पयलो। गोंय काँग्रेसीन घेतलो विधानसभा हारीचो नियाळ। संघटनेची जापसालदारकी दिली तरणाट्यांच्या खांद्यार। उद्देगीक वसणुकेंतल्या मुळाव्या सुविधांचेर सरकाराची आडनदर। गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेन उक्तायला खंत। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाचो दक्षिण गोंयाक फटको। झाडां हुमटली, स्टेडियमाचे हुबले पत्रे। खंडणी प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान घेतलो धर्मेश सगलानीक ताब्यात। पेडणे रातच्या काळखात चालू आसा रेंव चोरप्यांचो खेळ। थळाव्यांच्यो कागाळी उपरांतूय प्रशासनाची आडनदर। नीती आयोगान जारी केल्ल्या राज्य उर्जा आणि हवामान निर्देशकांत ल्हान राज्याच्या वळेरेंत गोंयाक पयली सुवात मेळ्ळ्या। कामगिरी प्रवेश, नितळ उर्जा उपक्रम, उर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत आणि नवे उपक्रम तशेंच पर्यावरण ह्या सारकिल्ल्या पॅरामिटर्सांचेर आदारीत राज्याच्या कामगिरींचें मुल्यांकन ल्हान राज्याचे तुळेंत गोंयची कामगिरी खूब बरी आसा। गोंया सयत हेर राज्यांच्यो वेंचणुक्यो हरल्या उपरांत काँग्रेसीक आतां उसरा शाणपण आयिल्ल्याचें दिसता। हाचें कारण म्हटल्यार काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी पी चिदंबर हांणी गोंयांत केल्लें विधान। देशभरांतल्या काँग्रेस संघटनाची जापसालदारकी आतां तरणाट्यांच्या हातांत काँग्रेस दितली अशें चिदंबर हांणी म्हटलां। गोंय काँग्रेसीच्या नव्या प्रदेशाध्यक्ष पदाची सुत्रां अमित पाटकर हांचे कडेन सोंपयल्या उपरांत चिदंबरन हांणी काँग्रेस संघटनेचो नियाळ घेतला। गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेत सकारात्मक परिस्थिती आसूनय काँग्रेस ही वेंचणूक हरली। ताका लागून गोय काँग्रेस संघटनेन पुराय बदल जावन नव्या मुखामळांक आतां संद दिल्या। नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हण अमित पाटकर हांचे कडेन गोय काँग्रेस संघटना वाडोवपाची जापसालदारकी दिल्या। हे वेळार उलयतना फुडारात काँग्रेस पक्ष हो तरणाट्यांचोच पक्ष आसतलो अशें पी चिदंबरान सांगलें। We are handing over responsibility to a new generation of Congress leaders in Goa. A younger generation is taking over today, and that I believe is a right thing to do. Nearly 60% of India is under the age of 40 years. And over 3/4 of those under the age of 40 years are under the age of 25 years. India will remain a young country for the next decade or so, and maybe beyond. And we have to prepare ourselves to entrust responsibilities to the young generation. वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत काँग्रेसीन पराभवाचो खंय नियाळ घेतला। काँग्रेस पक्ष हल्लो तरी लेगीत गोंया भितरलो काँग्रेसीचो वोट शेअर उणो जावंक ना अशें काँग्रेसीचे फुडारी म्हणटात। काँग्रेसीच्या मतांचे विभाजन जाल्ल्या खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार खूप उण्या मतांनी हरले अशें ह्या फुडाऱ्यांचे मत। ते खातीर आम्ही परत एकदा लोकां मदीं वचून लोकांचे प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान नव्या संघटनेक मजत करतले असो गोय काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा। आम्ही परत लोकांचो आवाज जावन लोकां भितर परत या, परत आम्ही बूथ बांदपाची येणावळ आम्ही सुरू करूया।
परत आम्ही लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यार झगडटा आसतनाच असेंब्लीन झगडटा आसतनाच आम्ही संघटना बांदपाचें काम बूथ लेवलाचेर जर परत काम जोमान केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा ह्या न्यू टिमी बरोबर सगळे जण आमी एक जावन काम केलें जाल्यार ही टीम बरे परफॉर्म करतली. खूब फावटी क्रिटिसिजम जाता, पक्षां भितर चड क्रिटिसिजम जाता, पूण त्यो क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टीव आसच्यो आनी त्यो येवन सांगच्यो. त्यो पब्लिकली खंय बसोन जर क्रिटिसिजम ते थंय त्या हितून पावना. गोय काँग्रेस संघटनेची जापसालदारकी आता तरणाट्या फुडाऱ्यांच्या खांद्यार दिली तरी ह्या नव्या संघटनेक मुखार खरें आव्हान आसा तें म्हणल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक काँग्रेसी कडेन ओडपाचें. पूण गोंयान पयलेच फावट वेंचणुकेच्या मैदानात देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तरणाट्यांचो आवाज जावन कितल्याशाच पेजाद मंत्र्यांक घाम काडला. सगळी परिस्थिती लक्षांत घेत जाल्यार गोंय काँग्रेसीची ही नवी संघटना कशी वाटचाल करतली ताचो फुडार येवपी काळूच थारयतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उद्देग बरे तरेन चलतले जाल्यार रस्ते आनी हेर मुळाव्यो साधन सुविधा सारक्यो आसपाक जाय. दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार गोंयच्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्यांक सामकीच पाड पडल्या. जायते फावट फाटपुरवण करून लेगीत आजुनूय हे रस्ते दुरुस्त केल्ले नात. गोंय राज्य उद्योगीक संघटनेन उद्योगीक वसणुकांतल्या रस्त्याचो मुद्दो उपराशिल्लो. ते उपरांत गोंय सरकारान मुळाव्या सुविधां खातीर गोंय उद्योगीक उदरगत महामंडळाक 10 कोटी रुपया खर्च करपाक सांगिल्ले. पूण तातूंतले 5 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे संघटनेचो अध्यक्ष दामोदर कोचकर सांगता. दुसरे वटेन उद्योगीक वसणुकाचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर आपूण वावरतलो अशें उद्योग मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. It took them 3 months to release the tender, and unfortunately, before the opening of the tender, the code of conduct came in February. So they said that soon after the code of conduct, the work order will be released. Now, code of conduct is removed. Almost 1 month has passed. I have been following up daily with everybody. But this procedure is such that they had made one provision in which when the tenders were quoted, if any tenders were quoted below 20%, these were clubbed together and chairmen were given power to decide whom to be given for whatever reasons. Another meeting in my office, I will be attending a review meeting with all my industries people. I already had one meeting and essence is to see that industries are back in Goa, and my endeavor is to have industries making a beeline or industrialists making a beeline, because everybody loves to come to Goa. There were certain shortcomings, there was certain lacuna, there were things which perhaps were not favorable to them. I have been discussing continuously with the Honorable Chief Minister, and I hope I will be able to do what I want to do. रस्त्याची दुरुस्ती करपा खातीर सरकार निविदा काडपाचे आशिल्ले. उपरांत विधानसभा वेंचणुकेचे कारण फुडें करून वेळ मारून व्हेल्लो. विधानसभेची वेंचणूक जावन आतां म्हयनो जालो, तरी लेगीत रस्त्याचे दुरुस्ती विशीं आजून निविदा काडिल्ली दिश्टी पडना. देखून उद्योगीक वसणुकांतले रस्ते करतले तरी केन्ना असो प्रश्न निर्माण जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा अचकीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान दक्षिण गोंयच्या शिरोडा आनी फातोर्डाक झाडून काडले. मध्यानराती पडिल्ल्या पावसाक लागून फातोर्डा स्टेडियमाचे पत्रे सुद्दां हुबून गेले. जाल्यार शिरोड्या लोकांची घरां मोडून पडल्याच्यो घडणुकी घडल्यात. गोंयभर पडिल्ल्या वादळी पावसान साबार जाग्यांचेर लोकांचें लुकसाण जालां. फातोर्डा स्टेडियमांतले पत्रे लेगीत ह्या वादळी पावसाच्या वाऱ्याक लागून हुबून गेले. हो स्टेडियम 35 वर्सां आदींचो. पत्रे पोरणे आशिल्ल्यान ते हुबून गेल्ले आसुये अशें कार्यकारी अभियंतो दीपक लोटलेकर हांणी सांगले. राती काल 9:45 काय 10 सुमार सायक्लोनीक विंडान हें जालें गेला. ट्रस इज ऑलमोस्ट अबाउट 35 years ओल्ड. ते विक्री जाल्ले आमी असो रिपोर्टूय घातलो गव्हर्मेंट. ते स्ट्रेंथनींग आनी तेजेर अपग्रेडेशन जाय म्हणून आतां ती फायल परती प्रोसेस केल्या आमी ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्टा लागून ती परती आयिल्ली. परती फुडें प्रोसेस केल्या एक 8 दीस पयलीं, म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट जावन रोखडेच. सो आतां हें पयलीं आसा तें पयलीं काडून घेवपाची ती पयलीं आमची प्रायोरिटी आसतली. फुडलें मागीर मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या ऑफिसांत डिस्कस करून प्लॅनिंग करपाचें.
आयतारा राती पडिल्ल्या वादळी पावसाक लागून शिरोडा गावातल्या सुमार 7 ते 8 घरांक लुकसाण जालां. गोंयांत कितलेशेच वाठारांनी बरोच पावस पडलो. तरवळे शिरोडा वाठारांत राती कडेन ह्या अचकीत पावसान सामको धुमाकूळ घातला. लोकांच्या घरांचेर झाडां पडून व्हड लुकसाण जालां. खूब ताकेच्या वाऱ्याक लागून घराचे नळे हुबून गेल्ल्याची घडणूक घडल्या. एके बायलेच्या हातार काम पडिल्ल्यान तिका हाताक माल लागलो. पावसान सोमारा दनपारा मेरेन लोकांक पावसान जाल्ल्या लुकसाणीचो अदमास कळनाशिल्लो. 2 दिसां पयलीं गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पावस पडला. हे खातीर आंबे आनी काजूची पिकावळ घेवपी शेतकारांक व्हड लुकसाण सोंसचें पडलां. तोंडाकडेन आयिल्ले पिकाचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को व्यक्त केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एका पोरण्या कथीत खंडणी प्रकरणात आक्षी पोलीस स्टेशना खाला काँग्रेस फुडारी धर्मेश सगलानीक सांखळी गुन्यांव फाट्यान ताब्यांत घेतलो. गुन्यांव फाट्या वरवीं आतां फुडलो तपास चलतलो. रेंव काडपाक सध्या बंदी आसा, पूण सरकारी नेम फाट्यार मारून पेडणेच्या शापोरा आनी तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार सुरू आसा. रातच्या काळखांत रेंव चोरप्यांचो खेळ चालू आसता, पूण कोणाचें ताचेर लक्ष आसा काय ना अशें दिसना. काय हो प्रकार कोणाच्या आशिर्वादान चलता तेंय कळपाक मार्ग ना. बेकायदेशीरपणान रेंव काडपा विशीं म्हायती मेळटकीर थळाव्या लोकांनी हे विशीं कागाळी केल्यात. पूण दुर्दैवान कोणेच ही गजाल कानामनार घेवंक ना. देखून रेंव काडप्याचे आयतेच पावला. ताका लागून प्रशासनाच्या आशिर्वादान हो प्रकार चालू ना न्ही असो प्रस्न उप्रासता. 100 हांकां धाडले पेट्रोलिमाचे गाडयांक. पेट्रोलिमाचे गाडये येयले आमच्या बरोबर बरें तेंच्यांनी हें केल्या, आमकां कॉपरेट केल्या, पूण तांकां प्रत्यक्षात आमी दाखोवन दिलें की हे कितें करता ते. तेन्ना भय्य आमकां मारूंक वयर सरताले. इतल्यार पुलीस तेंचेर बॅटरी पडटकच ते परतून घोडयेत बसले आनी परतून थंयच्यान आमकां कितें तरी अशें हत्यारां बी दाखोवपाक लागले, तुमकां कापतले हें करतले म्हणपाक लागले. कितल्यांक इन्सिडंट हे कमीत कमी 12 12:30 आनी तांकां आमी जशें हें करपाक लागले तशें तुम कोण हे ते अशें म्हणून आमकां दादागिरी करपाक लागले. 2010च्यान बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. थळाव्यांनी साबार कागाळी करून लेगीत खंयचे कडेन कांयच ना. देखून प्रशासन करता तरी कितें अशें थळावे लोक विचारपाक लागल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. खणबंदीक लागून मायनिंग पिडेस्त कामगारां मदली अस्वस्थताय दिसान दीस वाडत आसा. सरकारान कशेंय करून एकदाच्यो मिना खणी सुरू करच्यो अशी मागणी सेजा वेदांता कंपनीच्या दिवचलच्या कामगारांनी केला. मायनिंग सुरू जावचे खातीर फाटल्या 4 वर्सांच्यान कंपनीचे कामगार पुरावो करीत आसात. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत फाटल्या 4 वर्सांच्यान मायनिंग बंद आसा. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान कामगार आर्थीक संकश्टांत आडकल्यात. फुडाराचो विचार करून सरकारान एकदाच्यो मिना खणी सुरू करच्यो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. सेजाच्या कामगारांनी हालींच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची भेट घेवन तांचे मुखार आपल्यो आडमेळी मांडल्यो. म्हाका हांव तुमकां कितें आसा, म्हाका बेश्टे मेळोन हांव फक्त फोटो काडलेले ना, खातीर म्हाका कितें तरी रिजल्ट जाय जाल्यार मेळोन कांयच फायदो ना. हांव इंटरेस्टेड म्हजो भितर आनी कांयच ना. तुमकां रिजल्ट मेळ्ळो काय मोडलो, पूण अशें कितें आसा तुमचें. आज कमीत कमी 4 वर्सां जालीं ते मायनिंग बंद आहा. तेन्ना आज जी कंपनी एक महामंडळ स्थापन केल्लें आहा आनी दुसरें एक डम पॉलिसी. जेन्ना तें महामंडळ स्थापन केलें तेन्ना भितूर जे आमी रोलाचेर आहा कामगार, ते कामगारांक भितर कामाक भितर घेवचे आनी जी रॉयल्टी जावं ती डम पॉलिसी आहा न्हू ती चालू केल्या उपरांत जे कामगारांक कितें आहा ती सॅलरी फूल करची. हे आमी ताका आमच्या आमदाराक सांगलेलें आहा. तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें आहा कित्याक म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन गोंय राष्ट्रीय खेळा खातीर तयार नाशिल्ल्याची गवाय दिल्या. पणजेच्या खेळा साधन सुविधांच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत खेळा मंत्री उलयलो. राष्ट्रीय खेळा खातीर जाय आशिल्ल्यो साधन सुविधा तयार आसात, पूण त्यो चलतात काय कितें हाचेर दुबाव आसा अशें खेळा मंत्री सांगता. I don't think we are ready with the national games. कित्या खातीर रेडी ना म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज म्हणटा काय बाकी कशें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरेचश्यो काही गोष्टी आसा, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर चलता तर आज
it means that we are not prepared. We have to prepare. We have to make prepare. Then only it is possible. कशें आसा, when I am doing a one statement, त्या वेळाचेर हांव एक लोकांचो लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव स्टेटमेंट करतां. फटोवपाचें कोणाक कांय ना. जें कितें आसा ओपन आहा, ट्रान्सपरन्सी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आसतली. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव उलयतां. आता बातमी आसा ती पृथ्वी वयल्यान पळोवपाक मेळपी ब्रह्मांडांतल्या घडणुकेची. एप्रील म्हयन्यांत गुरू शुक्र ग्रहांच्या युतीचे आगळे वेगळे चित्र पळोवपाक मेळटले. साबार वर्सां उपरांत 1 मेक फांतोडेच्या 4 वरांचेर ही युती दिश्टी पडटली. गोंय ऑब्झर्वेटरी हो खीण पळोवपाची संद मेळोवन दिला. इतकेंच न्ही जाल्यार 7 एप्रील ते 7 मे हो काळ जागतीक ॲस्ट्रॉनॉमी म्हयनो म्हणून पाळपाचें थारायला. मे महिन्याच्या 1 तारखेक तुमकां ब्रह्मांडांतलो साबार वर्सां उपरांत घडपी अद्भुत असो खीण पळोवपाक मेळटलो. 1 मेक शुक्र आनी गुरूची ही आगळी वेगळी युती जातली. सूर्योदया पयलीं हो खीण मळबात पूर्व दिशेत दिसतलो अशें गोंय पब्लीक ऑब्झर्वेटरीन कळीत केलां. तशेंच हो खीण पळोवपा खातीर गोंय ऑब्झर्वेटरीन ही खासा संदूय तुमकां मेळोवन दिल्या. म्हणजे हे उलोवपाचो मुद्दो मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ह्या म्हयन्याच्या निमाणे दिसा 30 मे आणि 30 एप्रील आणि 1 मे हाज्या मदीं. सो 1 मेच्या सकाळीं फांतोडे 1 मे डे त्या दिसा फांतोडेच्या 4 तुमकां मळबात एक खूब सुंदर अशी घटना पळोवपाक मेळटली. एक सामको सुंदर सिलेस्टियल फेनोमेना जावपाचो आसा. ताका ज्युपिटर विनस एपल्स अशें म्हणटात किंवा कंजंक्शनूय बी ताका म्हणटात. आता ज्युपिटर विनस कंजंक्शन म्हणजे गुरू आणि शुक्र ग्रहाची युती ते एकठांय येवपाचे आसात. अशें खूब वर्सांनी घडटा आनी फुडें बी आतां खूब वर्सां अशें घडपाचें ना. सो ही एक रेअर ऑपॉर्च्युनिटी तुमी सोडची न्हय अशी तुमकां विनंती आसा. 7 एप्रिल ते 7 मे ह्या काळात वेगवेगळ्या ग्रहांची जावपी हालचाल ऑब्झर्वेटरीच्या खासा टेलिस्कोपांतल्यान लागींच्यान पळोवपाक मेळटली. पणजे ऑब्झर्वेटरी आनीक 10 सुवातीचेर टेलिस्कोप लावपाचे आसात. टेलिस्कोपांतल्यान गुरू आणि शुक्राचो वेगवेगळो आकार तशेंच ते एकजीव जातानाचे चित्र पळोवपाक मेळटले. ना आमी जे वेधशाळा आसा पणजेन किंवा खंय ऑर्गनायज केल्ले आसा प्रोग्राम थंय तुमी जॉईन जावपाक शकतात किंवा तुमच्या घरांतल्यानूच तुमी तुमच्या बॅल्कनीन टेरसान विंडोतल्यान हें पळोवपाक शकतात. आतां पळोवपाचें म्हणजे खंय पूर्व दिशेक ईस्ट डायरेक्शनात तुमी जर पळयलें सूर्य उदय जावपाचो आसा ताजे 1 वरा पयलीं हें दिसतलें. एक 4:30-5 अशें तुमी पळोवंक शकतात. 6:15 पर्यंत सूर्याचो उदय जाता. सो 1 वर पयलीं सूर्य ज्या ठिकाणीच्यान स्थानांतल्यान वयर येवपाचो आसा थंयच तुमी पळयल्यार तुमकां शुक्र आनी गुरू म्हणजे ज्युपिटर आनी विनस हे 2 सगळ्यात ब्रायटेस्ट प्लॅनेट्स आकाशांतले मेळटा कशें दिसतले. ऑलमोस्ट एक जीव कशें दिसतले. ऑलमोस्ट मर्ज जाल्ले भशेन दिसतले. ही सामकी सुंदर घटना जाका विनस ज्युपिटर कंजंक्शन म्हणटात. ही मुद्दम तुमी पळोवची आनी हाचो आस्वाद घेवचो. 1 मेच्या सकाळीं 4 वरांचेर फांतोडेचेर हे तुमकां दिसतलें. गोंयभर खंयी तुमी आसात पूर्वेक तुमी पळोवचें सकाळीं सगळ्यांक ही घटना दिश्टी पडटली. त्या भायर जे तुमकां ऑलरेडी सांगलें 9-10 कडेन टेलिस्कोप लायिल्ले आसतले. ते टेलिस्कोपाच्यान मातशें तुमकां व्हडलें दिसतलें. ज्युपिटराचे 4 चंद्र ज्युपिटरा बरोबर आनी शुक्र म्हणजे विनस हाचे फेजीस चंद्र जशी कला दाखयता तशेंच विनसूय बी फेजीस दाखयता. हे तुमकां टेलिस्कोपाच्यान एक्स्ट्रा पळोवंक मेळटलें. ना जाल्यार टेलिस्कोपा शिवाय सुद्दां तुमी ही घटना पळोवंक शकतात. हरशी राशी भविष्य आणि ज्योतिषा मेरेन ओळखपी हे ग्रह प्रत्यक्षान कशे दिसता काय हाची उमळशी जण एकट्याक आसताच. खगोलशास्त्राचो अभ्यासक मात विज्ञानाच्या नजरेन हाचेकडे पळयता. ते खातीर साधारण मनशान अंतराळात घडपी ह्या मोलादीक खिणाचो आस्वाद घेवचोच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत भाजपाक गोंयांत सरकार स्थापन करपाक तसो बरोच कळाव जालो. उपरांत शपथविधीक कळाव जालो. मागीर मंत्रिमंडळ विस्तार जालो. पूण आतां नवी खातीं वांटपाकूय कळाव जायत आसा. भाजपा अंतर्गत ढवळीकारा विशीं सुरू आशिल्ल्या वादाक लागून हो कळाव जायत चल्ला अशी चर्चा आसा. शेनवारा 9 एप्रिलाक जाल्ल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या सोपूतविधीत सुदिना सयत आनी 2 आमदारांकूय मंत्रीपद दिलां. मात ढवळीकाराक खातें खंयचें दिवप हें मात आजून थारना. सुरवेक भाजपाक अनकंडिशनल तेंको दिवपी सुदिनाक आतां पॉवर मिनिस्ट्री आनी पुरातत्व खात्याचो कारभार जाय अशें कळटा. प्रत्येक खात्यात हांवें बरें काम केलां. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटात डिजिटायझेशन 2004 3 हांवें चालू केलें. त्या नंतर तें चालू आसा. डिजिटायज जें जावपाक जाय आशिल्लें. त्या नंतर आर्कोलॉजिकल जे प्लेसीस आशिल्ले फॉर एग्जाम्पल पेती वेरीचो फोर्ट
आमचो हणजुणा फोर्ट हे सगळे काम चालू केल्लें हांवें त्या आतां उरला तितून ते एज्युकेशन पावर खंयचे तेजेर हांव कांय उलयना ती पावर मुख्यमंत्र्याचे हांवें उलोवप बरोबर जाय. एके वटेन आपल्याक खंयचें खातें मेळटलें हें थारावपाचो पुराय अधिकार मुख्यमंत्र्या कडेन आसा अशें म्हणपी सुदीन दुसरेच घडयेक मात म्हाका मेळटलें तें खातें भाजपाचे केंद्रीय फुडारी थारायतले अशेंय म्हणटा. जो पोर्टफोलिओ म्हाका मेळटा किंवा भारतीय जनता पक्षाचे जे पयले श्रेश्ठी आसा तांकां मान्य आसा तो पोर्टफोलिओ म्हाका दिलो तातूंत काम करप म्हजी जबाबदारी हांव सांगता. म्हजी उलोवणी सगळी सेंटराच्या लिडरा कडेन जाल्ली प्रायर टू रिजल्ट्स. सुदिनाक पॉवर मिनिस्ट्री दिवची न्हय हो नवो वाद आतां भाजपाच्या मंत्र्यां मदीं चल्ला. शिक्षण खातें लेगीत मुख्यमंत्र्यान आपले सरीच दवरिल्ल्यान तें खातें सुदिनाच्या वाट्याक येवपाना. दुसरे वटेन रेजिनाल्डाचे समर्थक रेजिनाल्डाक मंत्रीपद मेळूंक ना म्हण बेजार आसात. जाल्यार अपक्षांचेर महामंडळाची जापसालदारकी सोपोवन तांकां धादोशी करपाचें भाजपान थारयलां. गोंय सरकारांत सुमार 12 व्हडलीं महामंडळां आसात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, रिहॅबिलिटेशन बोर्ड, गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन, गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड, SC/ST कॉर्पोरेशन, गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, गोवा हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, गोवा हाऊसिंग बोर्ड, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. पळोवपाक गेल्यार महामंडळां आसात 12 आनी भाजपाचे मंत्री आनी अपक्षांक धरून सर्तक आसात 6. देखून ह्याय महामंडळ वाटपांत भाजपाक बरीच कसरत करची पडटलीशें दिसता. बाकीचे जे अपक्ष आमदार आसात तांकां कॉर्पोरेशनात सहभागी करून ह्या सरकाराचे जे भाग आसात तांच्या कडेन तांकां सुद्दां कॉर्पोरेशन दिली गेली वयतली आनी एक 25 जाणांचे एक गंभीर नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर पूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजो हांकां 95व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आपोवणें दिला. कोंकणी साहित्यकाराक मराठी साहित्य संमेलनात पयल्याच फावट आपोवणें दिला. लातूर जिल्ल्यांतल्या उदरगती हांगा 12, 22 ते 24 एप्रील मजगती 3 दीस हे संमेलन आयोजीत केला. आयतारा ह्या सुवाळ्याची म्हायती स्वागत अध्यक्ष संजय बनसोड हांणी एका पत्रकार परिशदेत दिला. वास्कोच्या भाजप युवा मोर्चान रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले. ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्थापना दिसाच्या सेवा सप्तकाक आयोजीत रक्तदान शिबिराचे उक्तावण भाजपाचे वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकराच्या हस्तुरी जाले. युवा मोर्चा पंगडान महात्मा फुले हांची जयंती मनयली. भारतीय जनता पार्टीने आज रक्तदान शिबिर ऑर्गनायज केला आणि हे आमचो सेवा सप्ताह म्हणजे स्थापना दिवस सुरू झालो तेन्ना पासून आमकां पक्षान सेवा सप्ताह म्हणून दिले. तातूंत आमी पयलेल्या खंय जनतेच्या गांधी वचून तांचे गरजो कितें आसा तांकां कितें गरज आसा ती चवकशी करतात. कारण आमी शेतान गेले आमच्या वास्को शेतकारांक मेळ्ळे तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसता जाणून घेतले तांकां कितें कितें मदत जाय ती आमी करपाचो प्रयत्न केलो. आज युवा मोर्चान ब्लड डोनेशन कॅम्प केला. रक्ताची गरज आहे, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान म्हणतात अशें. आणि आयचो दीस आसा तो पुण्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती. महात्मा ज्योतिबा फुले हे कोण व्यक्तिमत्व आयज अनेकांक खबर ना, पूण महात्मा ज्योतिबा फुले 1800 सालान जेन्ना ते जन्माक आयले त्यांनी चळवळ केली, सोशल रिफॉर्मिस्ट. जशें दिपकान म्हटलें तशें 1846 तेंच्यांनी पयलें स्कूल सुरवात केलें महिलांच्या खातीर. महिलांक विरोध असलो, महिलांक शिकपा मेळनासलें. महात्मा ज्योतिबा फुले आनी सावित्रीबाई फुलेन जो रिव्होल्युशन आमच्या देशान घडोवन हाडलें ते त्या काळान 1800 सालान केल्लें आसा. महात्मा ज्योतिबा फुलेंची जयंती गोंयांत व्हडा उमेदीन मनयली. महात्मा फुले हो महान समाज सुदारक, समाजसेवक, लेखक, महान क्रांतिकारक आशिल्लो. ताणें आपले पुराय जिवीत बायलांच्या भवितव्या खातीर आनी फाटीं पडिल्ल्या समाजाच्या उद्दारा खातीर ओंपले. महात्मा फुले सदांच बायलांच्या शिक्षणा खातीर झगडलो. बालविवाह ही प्रथा नष्ट करपा खातीरूय तो वावुरलो. महात्मा ज्योतिबा फुले हे मराठींतले पयले नाटककार आशिल्ले. गुलामगिरी हो तांचो मराठी ग्रंथ.
हो ग्रंथ जरी मराठी असलो तरी ह्या ग्रंथातली 12 पानां इंग्लिशान बरयलात. फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब हो इंडियाच्या बॅनरा खाला हिमालयन एक्स्ट्रीम मोटर स्पोर्ट्सान आयोजीत केल्ली रॅली गोंयच्या शाबुद्दीन सय्यदान जिखली. अशे तरेची मोटर स्पोर्ट्स रॅली जिखपी शाबुद्दीन हो पयलो गोंयकार. हिमाचल प्रदेशात ही सर्त जाली. हिमालयाच्या कुशीत जावपी ह्या रॅलीचो मार्ग जगातलो दुसऱ्या क्रमांकाचो जीव घेणो मार्ग आसा. तशेंच महाराष्ट्राच्या पुणे शारांत जाल्ले डर्ट ट्रॅक रेसिंगाची ट्रॉफी ताणें जिखला. शाबुद्दीन फाटलीं 15 वर्सां राष्ट्रीय पावंड्यार गोंयचें प्रतिनिधित्व करता. गोंय विधानसभेनूय ताची कामगिरीची दखल घेवन ताच्या कार्याचो भोवमान केला. ह्या असल्यो गोमंतकाच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.